Opole doyeta basailo survona. Opole doyeta basailo survona. Dirgeyat besola sorvonario salo tumchi kut katolo tumso baru bartolo. Opole doyeta basailo survona. Opole doyeta basailo survona. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता. तयार जावया. हो सेवादोन आमकां सदांच तयारेन रावंक उलो मारता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या घोडितांनी आनी सुवातेंचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हणल्यार जिविताची नवसोनी आनी सगल्या मोना काळजान मेळोवनचो आवंडो. ह्या मिसान भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखूंक घेवंक आनी ताच्या राज्यांत बांदूंक आमकां कृपा मागुया. मोगाळ भयणी भावानो, आदवेंताच्या पयल्या आयताराक थावन ही तयारेची वाट आमी दवरल्या. ही लांबीक तयारी केल्या उपरांत आमी आयज जेजूचे परबेच्या समारंभाचे तेंगशेर कशें आसां, ही तयारेची तेंगशेर कशें आसां. आयची राती जेजूच्या जल्माची दबाज्यान परब आमी समारंभतल्या. प्रितीच्या भयणी भावानो, ही सुरवातेची उतरां मनान धरून तशेंच आयच्या सेवा धर्माचो विशय जंयसर आमकां मेळटा, देव आमकां भेटूंक येता, तयार जावया. हो विशय मनान धरून भक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवचे पासत आमचें काळीज, आमचें मन तयार करुया. आमच्या पातकांचो ह्या वेळार उगडास करुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच साकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christe, Christe.
सगळीं दोळे धांपुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक उबारुया. सोम्या जेजू वेगी वेगी काळाव करिनाका. तुज्या दोयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसाव. आमचे मदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तुंबोर. जो देवा बापा सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा जियोंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पोराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तुवें एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांव तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं येतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसलो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदी म्हजे पोरजे पयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. तेच बराबर सर्वेस्पोर कळीत करता, सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजे थाव एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणे वस्तली आनी तुजें शिवासण सासणांक घोट उरतलें. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाळ वाखाणटलो. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाळ वाखाणटलो. तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्पोरा सदांकाळ वाखाणटलो. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोखतलो. हांवें स्थापलां तुजें शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा
सदांकाल वाकाणटलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. फात्या वेले ओरूण तूं, सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सूर्य, काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवी आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुआवाचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान भरून अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेश दवरतल्यांच्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भोक्तिवोन प्रवाद्यांचे तोणी मागांथावन ताणें बासायलोलें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटून भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाळ ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या गोरण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एक बोलवंत तारोक उपजयला. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांन दया केली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव वर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचें बोगसण दिता त्या तारणाची ओळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाळ मोवाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमचीं पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आद्वेंताच्या पयल्या आयताराक थावन जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयारी सुरू केली आनी हे तयारीच्या शेवटाच्या दिसा आमी आसा. जाय ती तयारी बायली तशीच ओत्मीक वाटेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, उगडास येता म्हाका गेल्या वर्सा 24 तारीख आयचो दीस डिसेंबराचो सांजेची 9 वरां जाल्लीं. आतांच आमची फुडारी समुदायाची फुडारी
कपेलांत थावन आल्तार न्हेसून आल्ताराक फायनल टचीस दिवन फुलां घालून सगळें सेट करून भायर सरतालीं परतून मिसांत वांटो घेवंक येवंक. तशें 6 वरां थावन आमचो गायन मंडळ क्वायर आसलो प्रॅक्टीस करतालो आपल्याय गायनाक आपल्याय मुजगाक फायनल टचीस दितालो. ती तयारी करून प्रॅक्टीस करून भायर सरून गेलोलीं परतून मिसांत वांटो घेवंक येवंक जाय. भायले वाटेन प्रितीच्या भयणी भावांनो तरणाटे आसले गोठो करताले थंयसर ह्या गोठ्याक फायनल टचीस दिताले. तांचे बरोबर हांव आसलो. कांय जाण सान मारताले नितळसाण करताले गोठ्या भोंवतणी. कांय जाण निमाणी नोकेत्रां आसलीं ते बांदताले लायटी घालताले स्टॅच्यू हांगा थंय सारके करताले. फायनल टचीस प्रितीच्या भयणी भावांनो गोठ्याक दिताले. आनी असल्या वेळार प्रितीच्या इश्टानो एकलो मनीस मदले पिरायेचो आयलो तरणाट्या मदें आनी म्हणूंक लागलो फादर आसा हांगासर. तरणाट्यांनी सांगलें तो पळय फादर थंयसर आसा. हो मनीस म्हजे लागीं आयलो म्हणूंक लागलो फादर म्हाका कुमसार जावंक जाय म्हाका कुमसार जावंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो मनान आयलें म्हज्या कितले दीस जाले आमी तयारी केल्या. कितले दीस जाले आमी अनावन्स करताले जिवीत बदलात कुमसार जायात. तशेंच दर एके फिरगोजेन कपेलांनी आनी आमच्याय कपेलांत आमी एक दीस थारायल्लो कुमसाराक. जाय ते यादनिकांक आपयले सगल्या भावार्थ्यांक कुमसारान वांटो घेवन हे बरें कुमसार करून जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जावंक. मनान जालें हो आनी भाव खंय उरलेलो काय. मिसा उपरांत मिसा आदीं सकाळच्या वेळार वा खंयच्याय वेळार कोणूय आयलो जाल्यार कुमसाराक केन्नाच ना म्हणूंक ना जाल्यार हो भाव फाटीं खंय उरलेलो काय म्हज्या मनान प्रस्न जालो. पूण उपरांत ताका हांवें सांगलें वच आनी कपेलांत बस रोखडोच येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो ताचे बरोबर हांवें ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वांटो घेतलो. ताचें कुमसार केलें आनी बरें कुमसार ह्या मनशान केलें. बरें कुमसार ह्या मनशान केलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो कितें भाशेन आमी ह्या जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जातना हो निमाणो दीस फायनल टचीस दिवपाचो दीस. निमाणी तयारी उरल्या ती तयारी करपाचो दीस. आनी फायनल टचीस करतना जो आमच्या गोठ्याक जो आमच्या गायन मंडळाक जो आमच्या इगोर्जी कपेला भितरली जो आमच्या घरां भितरली घरां भायली ही फायनल टचीस दितना प्रितीच्या भयणी भावांनो आमच्याय जिविताक हे परबे समयार फायनल टचीस दिवंक आमी फाटीं उरची न्हय. आनी उरल्या जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज तरी ही निमणी संदी आमकां मेळटा जेजूचे परबे जल्माचे परबे आदीं तयार जावंक कुमसार जावंक. प्रितीच्या भयणी भावांनो फुडें सरया. हे फायनल टचीस आमच्याय जिविताक हे परबे आदीं दिवया आनी हो परबेचो समारोप अर्थाबरीत करून बरे भाशेन नितळ काळजान नितळ मनान हे परबेन वांटो घेवया. प्रितीच्या भयणी भावांनो कितें भाशेन आयज आमी सगळी तयारी करतले. जावं आमच्या टेलरा लागीं आमी ड्रेस दिल्लो आसा जावंक ना जाल्यार आयज आमी वचून घेवन येतले. आमी घोडी सूट शिवंक दिलां जाल्यार तें तयार जावंक ना जाल्यार आयज आमी वचून हाडटले. आमच्या रोपाक आमी फेर मारतले मोच्यांक आमी पॉलिश मारतले. प्रितीच्या भयणी भावांनो ही आमची निमाणी लागशिल्ली तयारी परबेक वचूंक. आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां जाकारियासाचें तुस्कीत. जेन्ना 8 दीस भरतात जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मा उपरांत ताची सुनोद करचो वेळ जाता आनी जुआंव म्हूण नांव घालतोच प्रितीच्या भयणी भावांनो जाकारियास उलोवंक लागता. हें तुस्कीत गायता देवाची वाखाणणी गायता आनी कितें भाशेन तो थंयसर म्हणटा आतां जो म्हाका पूत जल्मला तो जेजूची वाट तयार करतलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो निमाणी लागशिल्ली तयारी जेजूच्या जल्मा आदीं जुआंव बावतिस्तान केली. हे फायनल टचीस जेजूच्या जल्मा आदीं तयार करचो लोकांक जिवीत बदला सोडवणदार येवचो जालो ही तयारी जुआंव बावतिस्तान केली. प्रितीच्या भयणी भावांनो आमकांय ही तयारी करूंक आयजुलो आसा. इश्टानो आमी तयारी केल्या इतल्या दिसांची आनी जेजूच्या जल्माचे परबे पासत जाल्यार आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक वेता जाल्यार कितें घेवन आमी वेचे.
कोणाचो बर्थडे आसा आमी वेता जाल्यार एक गिफ्ट घेवन वेता जाल्यार आमच्या दोनयाचो आयज राती आमी जल्म दीस समोर उमतले कितें घेवन आमी वेचें ओ कितें घेवन आमी वेतले ते विद्वान उदेंतीचे भांगार दूप गोंद रोस घेवन आयले जेजू आयज उसली दाना उसली देणी आमचे लागीं मागना पूण तरी आसतना एक गिफ्ट जेजू आमचे लागीं आयज मागता प्रितीच्या भणी भावन गिफ्ट हें 4 अल्फाबेट्सांचें उतर हें वापरता आयज हो संदेश तुमकां दिता आनी खेरीत भाशेन पोरबे आदी जेजूच्या जल्माचे हो संदेश घेवन हो गिफ्ट घेवन आमी जेजूक भेटूंक या प्रितीच्या भणी भावनो गिफ्ट ह्या उतराचें पयलें अल्फाबेट जी आनी जेजू आमचे लागीं ह्या जी उतरांतल्यान जेनरॉसिटी मागता उदारपण मागता प्रितीच्या भणी भावनो द गिफ्ट ऑफ जेनरॉसिटी उदार जावया आनी हो समोरूम ही संदी प्रितीच्या भणी भावना कितें भशेन नातारांचो काळ आमकां उदार जावंक उलो करता उदार जावं उदार काळीज उदार मन जेजून आमच्या काळजांनी घातलां आनी हेंच उदार प्रितीच्या भणी भावनो उदारपण आमी दुसऱ्या थोवे दाखोवंक आयज आमकां उलो आसा इश्टानो नो दवर मारात आमच्या घरांनी ह्या दिसांनी आयज फाल्यां उरलेल्या दिसांनी आमच्या डायनींग टेबलाचेर वा दुसऱ्या घरांनी आसलेल्या जाग्यांचेर नो दवर मारात कितल्यो वस्तू आसतल्यो जावं खावपाच्यो जावं दुसऱ्यो तशेंच आमची पुर्वजांची चाल आसा कुस्वाद वाडपाची प्रितीच्या भणी भावन ह्यो बऱ्यो वस्तू आमी घडून दवरल्यात खेरीत भाशेन ही जेनरॉसिटी हें उदारपण आमी पेल्या सोवें दाखोवंक उदार जावया आमचें जिवीत उजवाडीत केलां दुसऱ्यांचें जिवीत उजवाडीत करुया आमी खुशाल जाल्या प्रितीच्या भणी भावनो कोणाक गरजे आकांताक सांपडलेल्या आमी खुशाल करुया उदार जावया दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भणी भावनो गिफ्ट ह्या उतराचे दुसरो अल्फाबेट आय आनी आय प्रितीच्या खुणायता इनवॉल्वमेंट मिसळ जावप आमच्या सेवाधर्मीक रितींनी मिसळ जावप आमच्या फिरगोजे लागीं जातल्या कार्यक्रमांनी मिसळ जावया भाग घेवया प्रितीच्या भणी भावनो जायत्यो संद्यो आमकां मेळटल्यो ह्या दिसांनी जावं कॅरल सिंगींग जावं आमी फॅन्सी ड्रेस करतले जावं ही ती कॉम्पिटिशनां करतले जायत्यो वस्तू प्रितीच्या भणी भावनो ह्या नातालांच्या काळार घडटल्यो संदी मेळटा वांटो घेवंक भाग घेवंक मिसळ जावया आमी म्हणचें न्हय ना तें भुरग्यांचें ना तें तरणाट्यांचें ना ते देव संदेशकारांचें ना प्रितीच्या भणी भावनो एक समुदाय कशी एक कुटुंब कसो तर आमकां संदी मेळटा ह्या वस्तूंनी ह्या कार्यक्रमांनी भाग घेवंक मिसळ जावया इनवॉल्व जावया तशेंच प्रितीच्या भणी भावनो जेजूच्या धर्म परगटणेच्या वावरान मिसळ जावया जसो जाकारियास जालो प्रितीच्या भणी भावनो जाकारियासान संदी वगडावंक ना संदी मेळ्ळी ताणें देवाची तुस केली देवाचें नांव परगटलें हें ताच्या गितांतल्यान भाग्योन फ्रांसीस शावेर प्रितीच्या भणी भावनो संदी सोडली ना संदी मेळ्ळी इनवॉल्व जावं मिसळ जावंक धर्म परगटणेच्या वावरान तो गेलो धर्म परगटीत जेजूच्या उतराची खबर सांगीत गेलो आमच्या एक्सपोजिशनाचो होच विशय शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावं न्हयच फकत उतरांनी न्हयच फकत कोरन्यांनी पूण अदीक करून आमची जिविताची देखींतल्यान आमी परगटणार जावं आमी जेजूच्या धर्म परगटणेच्या वावरांत मिसळ जावं इनवॉल्व जावंक आयज आमकां उलो आसा तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भणी भावनो एफ आनी एफ खुणायता फेथ भावार्थ ही तयारी केल्या ती प्रितीच्या भणी भावनो जितली बायली तितली आमची ओत्मीक जावंक जाय आनी हो समोरूम आमकां भावार्थान भरलेलो जावंक जाय भावार्थान आमकां वाड दितलो भावार्थान आमी वाडटल्यो असलो समोरूम आमकां हो जावचो प्रितीच्या भणी भावनो हो समोरूम कितें भशेन ताची आमी तयारी केल्या जितलो बायलो ताचेहून अदीक तो ओत्मीक वाटेन भावार्थान वाडटलो समोरूम आनी ह्या पासत प्रितीच्या भणी भावनो ह्या समोरुमान आसलेल्या जेजूच्या जल्माची खुशालकाय आमकां भावार्थान वाडटेली जावं तशेंच एक्सपोजिशन प्रितीच्या भणी भावनो आनी हे सगळे दीस आमकां भावार्थान वाडूंक म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हजे समुदाय म्हजे फिरगोजेक भावार्थान वाडूंक संदी जावची म्हूण आयज आमकां उलो आसा आनी चवथे सुवातेर प्रितीच्या भणी भावनो गिफ्ट ह्या उतराचो निम्न अल्फाबेट टी जेजू आमचे लागीं टायम मागता द गिफ्ट ऑफ टायम वेळाचो प्रितीच्या भणी भावनो जेजू आमचे लागीं देणें मागता वेळ इश्टानो आमी तयारी केल्या सगळी नातालांच्या समोरुमां आयज राती आमी हो समोरूम करतले जावं 11:30 वरांचेर 12 वरांचेर हो समोरूम करतले जेजू आमचो वेळ मागता लेट अस गिव अ क्वॉलिटी टायम
फॉर जीसस. क्वॉलिटी टायम दिवया. ताचे उपरांत आमी खंय वेचें, खंयच्या हॉलान वेचें, खंयसर आमी पार्टीक वेचें, ताचेर आमचें मन न्हय, मन ह्या समारंभाचेर. ताचे पासत आमी तयारी केल्या लांबदीक. प्रितीच्या भणी भावनो, ह्या समारंभाक आमी वेळ करुया. जेजू बरोबर सारूंक वेळ करुया. तसोच हो नातालांचो समारंभ आमकां जाय ती संदी दितलो आमच्या कुटुंबा बरोबर वेळ सारूंक, आमच्या समुदायाच्या वांगड्या बरोबर वेळ सारूंक, आमचे फिरगोजे लागीं, आमच्या कपेला लागीं वेळ सारूंक. आनी आमची चाली आसात प्रितीच्या भणी भावनो आमच्या इगोर्जांनी. नातालांच्या सुमार आमी भेटेक वेता, उदीक करून ओल्ड एज आसात, ऑफनेज आसात, गरजेवंत आसात, तांचे भेटेक वेता. आनी ह्यो बऱ्यो चाली प्रितीच्या भणी भावनो आमचो वेळ आमी गरजेवंताय सोबे दिवंक आयज आमकां उलो आसा. इश्टानो, आयच्या दिसा ह्या मिसांत वांटो घेतना सगल्यांक आमकां करपा मागुया. भगीन फ्रांसीस शावेराची मोजत आमकां मागुया. ही तयारी केल्या उपरांत आमच्या जिविताक आनी परबे समयार आमच्या जिविताचे फायनल टचीस दिल्या उपरांत एक बरो गिफ्ट घेवन जेजूचे परबेक आमी हाजीर जावया. आनी कसलो गिफ्ट तो? गिफ्ट उदारपणाचो, गिफ्ट ऑफ जेनरॉसिटी, गिफ्ट इनवॉल्वमेंटाचो, मिसळ जावपाचो, तशेंच भावार्थाचो गिफ्ट. आनी सोर शेवटी आमी हो गिफ्ट घेवन वेतना वेळ आमी जेजूक दिवं. ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळे आमी उबे रावया. ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबे पासत आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांडे म्हणटोच ताच्या आसण्याक सदांच उक्ती रावूंक आनी ताचे परगडणार जावंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळे आयकून घे. राजकी फुडाऱ्यां पासत देवाचे जाणवायेचेर पातयेवन आपले निर्णय घेवंक आनी ह्या समाजांत वावरूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. गरजेक सांपडलेल्या पासत तांच्या कश्टांनी देव सदांच हाजीर आसा हे जाणविकायेंतल्यान तांकां गोठाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. बावार्थ्यां पासत आमी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाक भेटूंक आनी ताका परगटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. प्रितीच्या बापा, ल्हानवीक मनांत कालत्या काळसान तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी दोयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या ओट्यान, कितें
मोज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, आमी तुका ओपून दिता ती देणी मोयपासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोले वरवीं आमचीं पातकां धुवून वचूं आनी आनी आयचे राती आमचे मोदें येतोल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाचे देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोरगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारये ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगलीं गितां गावून वाकाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्त मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेशपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्याची आमी होऊन खाता आनी कालसितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर काडी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमची मोठ्या कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेला आमची मोठल्या कोणाक तान लागल्या ओतमो आमचो सुको जावन गेला आमचो मोतनेला देवाक तानेला आमचे काळीज उतरेता देवाक उतरेता आमचो मोतनेला देवाक तानेला आमचे काळीज उतरेता देवाक उतरेता मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अपूर्व श्रेश्ठ देण्यांनी आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जोल्म आयची राती संभ्रमूंक ताच्या येण्याच्या अत्रेकांनी ह्या दिसाची दर एक कोरणी करूंक आनी दर एक गोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती स्वर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री जोवियल फेर्नांडीस ताका आनी सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या यादनीक बाबांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. आज फाल्यां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आज रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दबाचीक मीस आमी संभ्रमताले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसाचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. There will be a special mass in Hindi at 12:15 p.m. चोतराय दवरची. आज सांजे आदेसाक तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसारांचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासतले. देखून जेजूचे नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेर बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. San Francisco.